डॉली चाय वाला गो, डॉली चाय वाला। तो आता किती चालू असा गो? कट करताय का बरं पातळ। हॅलो गाईज, वेलकम बॅक टू अनदर एपिसोड ऑफ मस्तीखोर गोवन्स। कशी आसात तुम्ही? आय होप ऑल आर फिट अँड फाईन। आणि आयज आम्ही करता एक अलग डिश। आयज आम्ही किती करता गो? मातशे इंट्रो दी गो आमका डिशाचो। आयज आम्ही करपाचे हा पटॅटो कुरकुरीत। कुरकुरीत? हाय, क्रिस्पी पटॅटो। कुरकुरीत म्हटल्यार ते हे न्हू मगो, तो घाम्याचा वास येता तो। क्रिस्पी पटॅटो। हा काय क्रिस्पी पटॅटो जाल्यार बरें आसा। क्रिस्पी पटॅटोज करूया आमी। सो गाईज, सगळ्यात पयली कुकिंग करच्या पयली न्हू आमची आसता शेगडी। ही शेगडी जी आसा न्हू बरा, तेका पयली अनबॉक्स करचो पडटा। तेजे उपरांत तुमकां खबरच आसा न्हू, एक सिलिंडर आमचो काबार जाल्लो आसा। आमी त्या सिलिंडरान 3दा तरी कुकिंग केला वा। हय, 4 फावटी तरी फावटी कुकिंग केला। तो सिलिंडर इज ओवर। आता हो पळय, हो दुसरो हे पयला मरे मिनी गॅस। पळया मरे, राव मरे, बसा ना रे। कित्याक बसचो ना? बसलो न्हू, बसलो फुल पावर सारको। दी आता। सो आता किती चालू असा गो? कट करताय का बरं पातळ। काय आता असे पातळ कट करून घेऊन जाय। काय मुझे कुछ ना कुछ गड़बड़ लग रही है मेरे भाई। ए बाय, हे आता बटाट्याची कापा पळय, बरी धुवून घेतलेली असा आणि ह्याच्या आता उदीक उडयता न्हू। केम्यात घालता काय तू आहाय का ना गो? हो वयताय खंय तू? शुअर मगो? यो बेगीन यो। हे पळय, उदीक सगळे उडयले आणि पळय बरी कापा फ्रेश सारकी। आता गॅस बी सेटअप करूया फुल पावर। हे पळय, सो गाईज हे पळय, हे आता किती तरी चालू हा। आय डोंट अंडरस्टँड। हे आता पळयात पळय, फुल पावर सारखे। पातळ घालून जाय। सो आमकां मेळोंक ना टूथपिक। सो हे पळय, हेणी केली देशी जुगाड, फुल पावर सारको। हीर बरो धुवून घेतलेलो आसा न्हू। सो गाईज, फायनली आमची गॅस चालू जाल्लेली आसा। येस, हे पळय फ्लेम दिसता तुमका, फुल पावर सारकी। येस, आता फुडे डॉली चाय वाला गो, डॉली चाय वाला। डॉली बाबा आता नेपाळाक बीन वयपाक 15 लाख घेता इव्हेंटाचे। हे तुका 15 लाख कोण दिवचो ना। गरम हो जा, गरम हो जा। सो आता ह्याच्या उपरांत कितें? तेका बरें तापोवंक जाय। काय तापले का मागीर येते सोडपाचे भितर? काय 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 कुरकुरीत। घालून खाया मरे मागीर फुल पावर सारखे। फुल पावर खावया मरे आम्ही। सो आता हे कितले होगत? बरे फ्राय जावंक जाय, क्रिस्पी। किडिस्पी म्हणजे बरे क्रिस्पी जावंक जाय। जाले क्रिस्पी जाता केन्ना? केन्ना कितें तेका जावंक जाय बाबड्याक, ते जातलो। मातसो ब्राउन, केन्ना मातसो ब्राउन कळोंक जाय न्हू म्हाका केन्ना ते। मातसो ब्राउन कलर पण आता येल्लो कलर जाला मग तेका। फास्ट ना ती गॅस न्हू, फास्ट ना ती काय म्हणटा। क्रिस्पी जावच्या पयली माझे 15 जातली। अशेंच ना
असेच ना म्हणूनच सांगता न्हू. तेल मातशें सकयल पडा न्ही. आता दवर. वाव किती स्मेल रे. हे केला ते पोन म्हाका मगो भंय दिसोंक लागला. ये कुछ तो लफड़ा लग रहा है. सो फायनली आता कितें कितें केल्लेलें आसा. आता हेज्या उपरांत कसले स्टेप्स येतले फुडें ते आमकां बाबा खबर ना. कितले दीस जाले भायर आउटडोर कुकिंग करूंक ना न्हू म्हणून आमी भायर आउटडोर कुकिंग करपाक गेल्ली. अरे बाप रे हे पोवनूच म्हाका घुंवळ येवंक लागले आता. बाबा बाबा बाबा. सो आम्ही केलेले आसा आता पोटॅटो चिप्स. हेज्या उपरांत आता पळय आमी कितें केला ते. ये देखो इसमें खिलौना मिलता है और मैं इसे तोड़ रही थी अंदर ही. हे पप्स आम्ही स्मॅश केला. हितून उडयला. आता हितून पोटॅटोज वयतले मग ते. हय मग हा. चल घाल मग कर मग मिक्स. हा घाल आता. मम्मी मग खा मारे वच मारे बेगीन राव. सो आग झाले आता हे. कमाल तुझो. इतले मीठ नाका. मियोनीज अशें काय हे कितें अशें मिक्स पॅन अशें पळय अशें हय तशें. असले असले तसले मनीषा बरें करता. असले असले करून कर गो. पळय हा पळय दाखय गो. पळय पळय कितले फास्ट करता पळय. ये मियोनीज असले हितून हे सगळे एक्सपर्ट. मियोनीज घालया मरे. हय. सो कितें घालता बीन ते सांगिना. मियोनीज आता इतरो इतले मियोनीज. कसले फन फूड्स मियोनीज वेज मियोनीज. पळय पुरो न्हू. घाल मग. कंजूसी काहे कर रही है रे. का रे बबुआ. कर मग आता. घे. हा तशें तशें तशें. या हातीक लागला तर मियोनीज हा. हे करता असताना. बरं आला. टेस्टी. सो गाईज फायनली आम्ही घराकडून पावलेली आसा. आणि तुमका खबर आसा आयज जे धोवाके पाणी केल्लेले पळय ते अवीन खांक ना. आयची पोटॅटोची चिप्स केल्लेली पळय तेका अवी पळोवनूच भियालो हे आनी कितें केला काय म्हणून. आणि टेस्ट करया म्हटल्यार ना 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 ते कशेंच दिसता म्हणपाक लागलो. आणि ती रेसिपी न्हू हांवें हेजेर ऑनलायन फोन केल्लेली खबर आहा तुका. फर्स्ट टायम हांवें ती केल्लेली आणि इतली वस्त जातली म्हणून हांवें चिंतोकूच नासलेले. मेन थिंग म्हटल्यार आमचे कडेन तो स्लायसरूय नासलो. तितून पातळ येता तो बटाटो असो असो घसरलो न्हू काय पातळ पातळ ते स्लायसीस येता पळय ते नासलेले. एक्चुली आसा आमचे कडेन हांगा घरा पण ते हांव व्हरपाकूच विसरले. त्या खातीर हांवें कितें केलें सांग सुरयन कट केलें आनी सुरयन कट केली ती दाट दाट जाली. आनी फोल्ड करूंक वयता जाल्यार आमचे कडेन टूथपीकूय ना. मागीर आमी लायलो हीर. आनी मागीर इतले धोवाके पाणी जातले म्हणून हांवेंनूय चिंतोंक नासलें ना आनी कोणूय चिंतोंक नासलें. पयलीं आमी पयल्ली न्हू तेन्ना वाव यम्मी दिसताली हा फोनार पयली तेन्ना. आनी रियलान केली तेन्ना कशीशीच जाली. आतां बाबा हांव कितें करतलें आनी दुसऱ्या फावटी कितेंय ट्राय करता न्हू पयलीं घरा करून पळयतलें मागीरूच हांव तुमच्या बरोबर न्हू ती रेसिपी शेअर करतलें. नाजाल्यार तुमी आनी म्हणटले हे आनी कितें पचकें रांदता काय म्हणून. सारकें न्हू म्हाजें. तुमी आतां म्हटल्यार आसतलें हे आनी कितें केलां ही 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 करून. सारकें न्हू. आसा आसा म्हाका कांय प्रॉब्लेम ना. ती जाल्यात तशी न्हू. धवाके पाणी काय केला तू. का अजीब सारखा काहीतरी केला. हा ये गो माका पहिले तेजी सूरत देखने से मेरे को डर लग गया. आसता कितें हांव बरो उमेदीन आसलो बरें कितें आसतलें म्हणून आनी आपुणूच खाता बरें. आता केला तेका वेस्ट करू शकना न्हू.
आता केला तेका वेस्ट करू का शका ना न्हू जाल्यार खावचेच पडले कितें म्हणतात धवाके पाणी इज बेस्ट दवाके पाणी न्हू त्या आणि ते कितें केले ते नायकी जाले कितें डोवाके पाणी का कितें ते तुम्ही कॉमेंट करून सांगा आमकां पळय काय कितें तशें ते म्हणचे ना तशें आमची फॅमिली युट्यूब बरी आहा म्हाका भुरग्या म्हणून ते म्हणटले ते भुरग्या बाबड्या म्हणून सोडून गायलात कळ्ळें न्हू तुमकां ही ना हांवे तूं हट तू चल हट तू हटा सावन की घटा कान पॅक करून दाखव येतो दाखव ती मागीर येतो ती वर खंय जालें पळय मरे वयर अशें दाखव 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 मरे तूं सारकें हे कितें हे कान पॅक हे पळय मरे ओल हांगा आहा मरे ते कॅश पाडी लुटून करू ना पळय केलें कर दाखव बंद कर दाखव चल ओके सो गाईज आयचो तुम्ही सारको फनी म्हणटा तो फनी कुकिंग हांवें केन्नाच इतले पॉवरफुल सारखे मेड इन टर्किश मेड इन जपान मेड इन इटाली खंय पोटॅटो चिप्स पळोवंक ना संवसारांतले पयल्यारूच म्हाका आरे म्हज्या बाबा अशें उडाशिल्लो ते पिक्चर पळयलेले टिचकुले का टिचकुले रोड रोलर म्हणटा पळय आप भी ठीक करके देता म्हणटा पळय जॉनी लिव्हर तसे आप भी बना के देते हो बाबा रियल दाखयता आप भी बना के देते हो कितें ते रियल दाखयता फेक कितें करून अशें अशें केलें ना आपूण बरें लागले करून म्हाका ते पयले भूल सोंग लागलो हांवें बाबा सांगना म्हाका ते लायक जावंक ना म्हाका दिसता ती सगळी भुरगीं सुद्दां भियाली आसतली तेका सगळी चिल्लर पार्टी भियाली आमची ये क्या है भैया काय ते आनी ऑफ स्क्रीन सगळे फुड्यान ते कॅमेरार ना 12 मारले हेजे आमी सारकी ती आनी हेजेर युट्यूबार घातलेले तुम्ही हासतले पटत तुका सर आनी येस आयचो तर कुकिंग व्हिडिओ जाल्लो आसा फ्लॉप बट मजा मात येयल्या न्हू हो आयचो तुम्ही व्लॉग पयला खबर आसा कुकिंग करता तो खूप दीस पयलीं शूट करून दवरलेलो टायमूच मेळोंक ना घालपाक तसो आनी एक आहा ब्लॉग शूट करून दवरला सिंगम कसले ते पिक्चर सिंगम 3 तो व्लॉग घालूकूच ना कित्याक घालूंक ना तेतून न्हू आमची एरॉक्स विजिबल आसली फाटल्यान सो तो आमी एक स्पेशल ब्लॉगाक रावला न्हू म्हणून आमी घालूंक ना तोय येवपाचो आसा तोय पळयात तुमी न्हू आनी आमकां पुष्पा 2 वचोंक जाय पुष्पा 2 वचोंक सोदता आमी आतां पुष्पा 2 म्हाका खरेंच पळोवपाक गर्दी कमीच जायना झिंगालाला फाटी सिंगमाक रील पळयलेली तेतून झिंगालाला करता ते जाल्लेले फाटी आमी न्हू सिंगम 2 गेल्लेली तेन्ना हे घाटी मामा व्हडल्यान पिवन येयला उय उय ते आयनॉक्सान करूंक लागले घाटी मामा म्हटले न्हू म्हाका एक उडा आशिल्लो कितें तरी आयज हांवें एक न्यूज पळयल्या एकदम थर्ड क्लास न्यूज एका मायनर चेडवाक एक मॉलेस्ट केल्लो आसा बशीन बाबडे बसलेले ते त्याच्या सायडीक वचून एक दादलो बसलो गलत बिहेव करूंक लागलो गलत वस्तू करूंक लागलो गलत वस्तू दाखोवंक लागलो तरी बाबडे त्या चेडवान धाडस धरलो यु नो बरें स्ट्रॉंग रावले 4 चौगां मदीं तेणे आपणाच्या घरा फोन मारलो कितें म्हणटले अशे नालायक लोक जे आसा खबर आसा तेंका असो फोडूंक जाय जाणा बट आमचो न्हू लॉ आसा पळय आमचे इंडियन गव्हर्मेंट आमचे जे लॉ आसा खबर आसा तो आमकां न्हू ते करपाक अलाउड करिना मागीर तेंची फॅमिली कंप्लेंट करूंक येता हमारे बेटवा को मार दिया म्हणून आमच्या चेड्याक मारलो आमचे चेडो बाबा खंयच्याच लफड्यान ना बरो भुरगो तो घरा भायर तो लफडीत करता
ते चेडू तरी बाबडे फुडें सरून तेणी कंप्लेंट दिली. असले न्हू खूप जाणांकडे जाता, माझ्याकडे खूप चाललेले आसा. अशें सिटार बसला न्हू जाल्यार अशें येता आनी अशें तेकतात हवे जाणा. अशें बीन करतात लोक, अशें फालतूर. एकदा माझ्या वांगडा जाल्लेले, माझ्या फुडल्यान एकदा ल्हान आसलो हांव तेन्ना, खूप ल्हान सारको, मम्मीच्या हातीक धरून वयतालो बशीन, तेन्ना एकदा जाल्लेले अशें. पण हे जे आसा खबर आसा, दिस इज रॉंग. हांव न्हू एक सांगूंक सोदता की आमच्यो ज्यो बसी आसा पळय इंडियन, आमच्यो गोंयच्यो बसी आहा तेतून न्हू प्रायोरिटी दिवंक जाय. आमच्या थोड्या न्हू वुमन, आमची चेडवां आसा, आमची बायल आसा, तांकां न्हू प्रायोरिटी दिवंक जाय सिटार फुडें बसपाची. दादले कोण आहा ते फाटल्यान बसचे, बायलां कोण आहा ती फुडें बसची, तशें. आनी हे जे असो जो बिहेव आसा खबर आहा, बिहेवियर आसा खबर आसा फालतुरांचो, म्हाज्या हिसपान ते कंडक्टरान न्हू तेका बरो मारूंक जाय आसलो. थंयच कंडक्टरान न्हू बरो धरूंक जाय आसलो तेका. बाबा तूं हे भुरग्यां वांगडा कितें करता, कंडक्टर पासून खंय तरी चुकीन आसा. बाबा तो पळयता हे कितें चल्ला तें पळयता तरी तो काय करूंक पावना. दिस इज रॉंग, दिस इज टोटली रॉंग. म्हाका आतां खबर ना कंडक्टरान पळयला की ना, पूण येदो व्हडलो तर आवाज जाला जाल्यार तो कंडक्टराच्या दोळ्या मुखार येवकूच जाय न्हू. इतल्या सगळ्या लोकांनी पळयलो जाल्यार ते कोण फुडें सराना. मेन थिंग आमचे कंडक्टर कितें करतात खबर आसता, भरीत रावता हवे, और आगे बडो करून घालतात ते एकामेकाक. मागीर दादले एकामेकाक चेडवांक हे करतात, म्हणटा बरें आहा मरे म्हणटात, तशें जाता ते. आनी मेन थिंग कितें आता, स्कुलाची बी भुरगीं चड हे करता, ट्रॅव्हल करता बसीनी. आनी हाली हे गजाली न्हू, मॉलेस्टेशनाच्यो गजाली रेप केसी म्हणून चालू आहा गोंयांत. आनी आमची जी गोंयची भुरगीं आसा, चेडवां आसा न्हू, भियातात. काड आनी एक जाण करून दी थंय ना, ती भियातात. मागीर तेंचे आवय बापूय हे करतात, ना लोकांक कळटले गो, नाका गो, आसू म्हणटात तीच व्हडली चूक. आसू म्हटलें न्हू कल्ले तांडव करतात माथ्यार बसोन, अरे कुछ नाही म्हणटात ते, अब्बी और एक करके आएंगे म्हणटात. अशेंच जाल्लेलें आसा. नाका जाल्ल्या लोकांक न्हू लोक फोकस करता. कोण अमको एब्सकॉन्डिंग आसा तेच्या फाटल्यान 20 तरेचे न्यूज रिपोर्टर धांवता, ते नाका. आतां हे जे आसा मेन व्हेरी इम्पॉर्टंट, हे जे आसा असले रेपिस्ट, असले मॉलेस्ट करतात घाटी मामा, आमचे गोंयकार पासून हा, अशें न्हू आमचे गोंयकार पासून असल्यांक न्हू तेंचे तोंड लिपोवन अशें न्हू न्यूज रिपोर्टरांनी बरें तेंचे तोंड काडूंक जाय. न्यूज रिपोर्टर आमचे भाऊ आहा पळय तेंच्यांनी वचून फुडें तोंड काडूंक जाय, तेंचे विजिबल करूंक जाय, दाखोवंक जाय हे कसले पळय लोक. ईच अँड एवरी डे रेप केस, मॉलेस्टेशन, ते बीन कितें मायनरांचो, बरें दिसना. कितें म्हणटले न्हू, म्हाका तर न्हू एक जीन मेळटा न्हू आनी ते 3 वीश मागता जाल्यार आय वील ऑलवेज ट्राय माय लेवल बेस्ट, यू नो. सगळे आमचे गरीब आहा तांकां वयर काडचो. दुसरें म्हणटा पळय ते खंयच्याय जाग्यार रेप जावं मॉलेस्टेशन खंय जाता त्या जाग्यार म्हाका फुड्यान व्हरोन दवरचो टू कंट्रोल दॅट पर्टिक्युलर थिंग. आनी तिसरें म्हणटा पळय, तुमकां खरें सांगता, कोणाच्या हातीन कितेंय ना जाल्यार जाता, पण पाव आनी चपाती तरी आसची. एवरीवेर रेप. म्हाका खरेंच न्हू वाज येयला पळोवन ते कितले लोक धाडटात, कितें धाडटात. तुमकां खबर आसा, तुमी तर कोणी चिल्ड्रन्स कोर्टान पणजे गेल्लेले आहा न्हू, कोणी कोणाची केस चालू आहा एक्सिडेंटल जाल्यार तुमी बाय मिस्टेकली पळयत न्हू, चिल्ड्रन्स कोर्टान न्हू ईच अँड एवरी केसीस आर रेप केसीस. मायनर भुरग्यांची रेप व्हडल्या भुरग्यांनी. मेन म्हणटा ते घाटी येल्लाप्पा, केळाप्पा, भसाराप्पा तसलेच सगळे न्हू. आनी आमकां न्हू हालीं मातशी परत थंडी जाल्या, दव बीन पडटा न्हू, आमचें ट्रॅव्हलिंग जाता रातचें. ओल्ड पासून येता म्हटल्यार खूब हें जाता. थोडे दीस पयलीं थंय मॉलेस्ट जाल्ले एक चेडू, 4 व्हिलरींतल्यान हाडयले तांकां आनी तेजे बॉयफ्रेंडाक आनी ताका मारलो दिसता न्हू. खूब दीस जाले, 10-15 दीस जाले. तुमी वचा आनी चॅक करा इन गोवाचेर घातलेले तेंच्यांनी. हें मातशें म्हाका खंय तरी आवडोंक ना हें अशें चल्लां पळय ते. हांगासर आमचें न्हू पेट्रोलिंग दवरूंक जाय. आनी बसी आहा पळय, बस तुमकां न्हू चेडवांक स्पेशली एक मॅसेज दिवंक सोदता, तुमच्या वांगडा
असो दिसता कोण तुमकां फॉलो करता कसो न्हू क्रावडेड एरियेन वचपाचें न्हू आनी बोवाळ करूंक जाय व्हडलो तो पळय फाटीक लागला बीन म्हणून पेट्रोल पंपा कडेन वचून रावा पुलीस स्टेशन दिसलें नियर बाय थंय वचा बायक तुमी चलयता आनी तुमकां कोण फॉलो करता न्हू डायरेक्ट फाटी फुडें पळोवपाचें ना एक तर एक अशे जाग्यार रावा जे तुमी ट्रस्ट करूं शकता ऑर एल्स डायरेक्ट पुलीस स्टेशनार भितर गाडी काडपाची फुडल्या फाटल्या मनशाचो गाडयेचो नंबर नोट करून दवरपाचो तोंड तेजे दिसना जाल्यार जाता नंबर प्लेट नोट केली दिली चेडवांनी आनी असले जे कोण फालतूपणां करता पळय चेडवां कडेन तांकां न्हू ओगी रावपाचो ना कंप्लेंट घालपाची डायरेक्ट फुड्यान हातीन मेळ्ळा 4 चौगांनी आहा जाल्यार घालपाचो धप्पो धरून आनी काय उपायच ना डोंट वेस्ट युअर लायफ नो आनी कितें म्हणटा ते विक्टीम जावं नाका असले फालतून रिजनाचो न्हू विक्टीम जावं नाका बरे भशेन रावा लायफान आनी सारको धाडस छाती फुडें काडून सारको धाडस धरून रावत नाकाल्ले लोक हजारांनी मेळटले जशें म्हाका मेळटा कोणाची हेल्प केली जाल्यार 1000 तोंडार मारून वयता म्हणटा कोणाक टीव्ही येयली जाल्यार तो मराणे मारता फुगोट्यो फोडटा चवथीच्यो फुगोट्यो 15 दीस फुगोट्यो 20 दीस फुगोट्यो 40 दीस फुगोट्यो तशें सो डिमोटिवेट जावं नाका असले आनी ते चेडू हे बाय वांगडा आमच्या एक दुखद घटना घडलेली आसा ते तर म्हाजे ही व्हिडियोज पळयता न्हू जाल्यार तुका सांगूंक सोदता प्राउड ऑफ यू गॉड ब्लेस यू तुवें जे केल्या खबर आहा सल्यूट तुका प्राउड ऑफ यू आनी हेच म्हणून हांव हो व्हिडियो हांगासर एंड करता आनी आयचे पोटॅटो कितें तें म्हाका खबर ना म्हाका तर आवडोंक ना तुमकां आवडला तुमी कॉमेंट सेक्शनान कितें स्पॅम करूंक जाय तें तुमकां खबर आसा फाल्यां हांव आनी एक रेसिपी ट्राय करतलें पळय काय कितें अवी फाल्यां हांव आनी एक रेसिपी ट्राय करतलें ते संत्रा भितरल्यान अशें कट करूंक जाय ते मागीर पळय मागीर सांग आतां तूं सांगू नाका सो आमच्या चॅनलार तो नेवे आसा जाल्यार टायम जाल्लेली आहा आमची आतां रातची आमी शूट करता न्हू टायम जाल्लेली आहा रातची 2 बेस्ट मुहूर्त आहा तुमकां सबस्क्रायब करपाक सबस्क्रायब करा कॉमेंट करून सांगा आमचो व्हिडिओ कसो आसलो पळय तो ही खोकली आता तेका कसले बरे सिरप ते कॉमेंट सेक्शनान घाला मेळटा तुमकां एक नवे व्हिडिओन बाय 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 बाय